आमचें विसर्जन आसा। गेली 60 वर्सां आमच्या वाड्यार नवरात्र निमित्त अशें म्हापशानूच प्रथा आसा की कृष्ण पुजन करपाची, ती आमी गेली 60 वर्सां पाळटा। आनी आमच्या 9 ज्यो माळी आसता तेन्ना 9 राती आमच्या वाड्यार सदैव प्रोग्राम जाता। कोविडाच्या कारणान पूर्व आमी फक्त 1 वर्स गॅप घेवन प्रोग्राम ठेवले। परत आमी आतां अंदू रिस्टार्ट करतना घुमट आरती कॉम्पिटिशन आनी दांडिया दवरले, ताका उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो, सगळे लोक येयले आनी आमी ऑलरेडी ते प्रोग्रामाक कोविडाचे हे सगळे आमी हे दवरले, मास्क घालून लोक आहले, सोशल डिस्टन्सिंग आसले। ते जावन दसऱ्या दिसा आमच्या वाड्यार पालखी आसता, तशेंच पावणी आसता, त्यो सगळ्यो पार पडून आयज हो आमचो विसर्जन सुवाळो चालू आसा। आतां तुका हे बाकीचे थोडी म्हायती आसा ते आमचो हो जे गेली 25 वर्सां अध्यक्ष आसा भारत परमेकर, तातूंत एक दोन शब्द सांगतलो। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। आमचे कृष्णान आता 60 वर्सां जाल्लीं आसा। आमचे थोडे सिनियर मेंबर्स आसात, सगळ्यांनी ही कृष्ण पूजन चालू केली। ही परंपरा आमी सगळ्यांनी आता चालू दवरल्या, 60 वर्सांक पावल्या। अशीच देवा कडेन आमी कृपया मागता, सगळ्यांचे आशिर्वाद। तशेंच आमचे 75 वर्सां बेगीन जावपाची आनी आतां विसर्जनाक आमी साखळे मीटिंग आयिल्ली आसा। सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां मेळटा। आमचे भावी आमचे आमदार श्री कानोळकर म्हापशाचे, त्यांचो सपोर्ट आमकां 25 वर्सां आसा आनी सगळे आमी कार्यकर्ते भाई वांगडा आसतले आनी विसर्जनाक सगळ्यांनी आमकां साथ दिल्ल्या बद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद। नमस्कार, आज आम्ही फेरबायस वॉर्ड नंबर 19 जो दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिसा आम्ही कृष्ण पूजन करून तेचे विसर्जन करपाक आयज सगळे बाळ गोपाळ वॉर्ड नंबर 19चे मोठ्या उमेदीन ह्या आयज कृष्णाक 60 वर्सां जाता आनी 60 वर्सांच्या निमतान जे पॅन्डेमीक आहा, जे SOP दिल्ले ते नियम पाळून आमचो जो वॉर्ड आहा फेरबायस, हे सगळे यूथ जाणटे सगळ्यांची जी एकजूट आहा आनी एकजुटीन तेंच्यांनी बऱ्यापैकी सांस्कृतीक प्रोग्राम, कॉम्पिटिशन, आरती, घुमटा आरती कॉम्पिटिशन असे खूब प्रोग्राम केले आनी मोठ्या उत्साहान आयज विसर्जन करपाक हे दिंडी आहा, दिंडीच्या हेतून विसर्जन जातले तेन्ना सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता। आमच्या वॉर्डा वयले जे आमचे भावीक आहात तेंचे आनी इतलीं वर्सां जाले ते म्हाका सपोर्ट दिवन निवडून हाडटा आनी ह्याय फुडें तेंचो म्हाका सपोर्ट सदांच आसतलो। तेंचे हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज जे विसर्जन श्री कृष्णाचें जातलें ते बरे भाशेन जावनी अशें मागता। देव बरें। सिनियर फाउंडर आमचे 11 वर्सांपासून किचन सुरू केलें। 11 आसतना आमी सुरू केलें, आमी सगळ्यांनी मेळून 10 वर्सां भुरगे आसतना आमी सुरू केलें। आता हे 60 वर्सां जालीं न्हू, आतां म्हाका 71 वर्सां सुरू केलें, सुरू आसा अजुनूय। आतां आमी आतां जाणटे जाले न्हू, आतां भुरगे करतात। ही परंपरा चालू आसता, ही दर वर्सा परंपरा अशी चालू असता। सगळे वाड्यावयले सगळे म्हापशेकार सगळे ह्याच्या वांगडा सामील असतात, फुल सपोर्ट असता। आनी आतां खंय जर दुसरे कडेन थोडे रावून गेले ते त्या टायमार सगळे थंय येता। सगळी जॉईन गेले।
तोटी उच्चारा टाळ विठ्ठल दिंडी विठ्ठल तोटी उच्चार विठ्ठल अवघा भांडवल विठ्ठल भोला विठ्ठल विठ्ठल अवघा भांडवल विठ्ठल भोला विठ्ठल किती थोरा धन्य धन्य तो गोरा कुमार त्याने केला मातीचा संसार माती तुडविले बाळ पांडुरंगाची भक्ती थोरा धन्य धन्य तो गोरा कुमार त्याने केला मातीचा संसार माती तुडविले बाळ पांडुरंगाची भक्ती किती थोरा धन्य धन्य तो गोरा कुमार त्याने केला मातीचा संसार माती तुडविले बाळ विठ्ठल विठ्ठल गजर चालला चंद्रभागेच्या तिरी विठ्ठल विठ्ठल गजर चालला चंद्रभागेच्या तिरी आले दिंडीत आले दिंडीत कल्लीन पार करी आले दिंडीत कल्लीन पार करी हे विठ्ठल विठ्ठल गजर चालला चंद्रभागेच्या तिरी विठ्ठल विठ्ठल गजर चालला चंद्रभागेच्या तिरी येणार 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 माझ्या घरी देव येणार 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 माझ्या घरी चंद्रभागेच्या काठावरती चंद्रभागेच्या काठावरती विठू आहे तो विठेवरी देव विठू आहे तो विठेवरी विठू आहे तो विठेवरी देव विठू आहे तो विठेवरी देव येणार येणार देव येणार येणार माझ्या घरी देव येणार 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 माझ्या घरी ज्ञान